आयज आमी शोले हेल्थ सेंटराचेर उबे आहात। जेन्ना आमकां कळ्ळें फाटल्या दिसांनी हांगा टावर येवपाचो आहा म्हणून आमी खूब लोक हांगा एकठांय जाल्ले। मागीर आमी एकठांय जावन सगळे जाण ते पॅक करून गेल्ले। आयज परतून बाबा जालो आयज ते कोण काम करूंक गेला म्हणून आयज तरी पूण आमी आतां ऑल ऑफ अ सडन रोखडेंच आमी इतलो लोक जाला। जाय जाल्यार सुबेसूय हाडूंक जाता, पूण कितें आहा आमकां ह्यो हांगर ह्यो टावर येयलो आमकां नाका। लोक गांवसावाडे प्रॉब्लम जालेले आहा, थिसर टावर येवन कितलो लोक हे जालेलो आहा। सो हांव मागतलो आसलो कितें गव्हर्मेंटा लागीं आनी अदीक करून आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा लागीं आनी आमच्या CMा लागीं कितें मातसो ह्या हेल्थ सेंटरान आमचें लक्ष घालचो। कित्याक हांगर फाटल्यान आतां फुडल्यान बांदलेलें आहा, फाटल्यान कितले वर्सां जालीं बांदून दवरलेलें आहा, पूण कांयच जावंक ना आजुनूय। कितल्या लोकांक मातशें कितें जाल्यार हांगासान म्हापशां धाडटात। येदी व्हडली आमची प्लेस आहा, फाटल्यानूय भितर सगळें जंगल जाल्लें आहा, सारकें पार्किंग सिस्टम वेवस्थीत भितर जावंक जाय, खुबश्यो गजाली आहा। आनी म्हाका दिसता हेल्थ मिनिस्टर आमचो डेफिनेटली कितें तरी हांव करतलो म्हणून आमकां आशा आहा। आनी इतलें करतना तें बरें हांगर आतां आयज आमकां ह्या टावराची गरजूच ना। पयलीं आमकां फस्ट एंड फॉरमोस्ट आमचें हॉस्पिटल बरें जावंक जाय, हॉस्पिटलाचें सरावंडींग बरें जावंक जाय, पार्किंग हें तें फाटलें इतलें बांदून दवरलें तें बंद आहा। त्या पासून हांव मागतलो आसलो ह्यो टावर पळय येता न्हू, त्या टावराक मातसो कोणें तरी परमिशनां दिली आनी ती मातशी रिवोक करची आनी आमकां टावर हांगर नाकात। जाता जाल्यार आमचें बरें हॉस्पिटल करात। शोले पंचायती, मशेल पंचायत, सोडये पंचायत, तुज्यो आसागांव, अंजुना, वेल्ला काणका, इवन पोर्रा पासून लागता इतलो लोकांचो हांगर गरज आहा हॉस्पिटलाची। कितें जाल्यार हांगर येता तर त्या पासून आमकां हांगर एक बरी सुविधा जाय। कोणाक कितें सोरोप चाबलो जाल्यार कितें जाल्यार म्हापसा धाडटात आनी कितें जाल्यार म्हापसा धाडलो, मातशें कितें मेजर जाल्यार म्हापसा धाडलो। येदी व्हडली प्लेस आहा आमची, हांगर सान खाला तेकले येवी सगळें फाटल्यान जंगल जालां। हांव म्हणटा बरें जावचें आनी आमकां खात्री आहा ह्यो आतां हेल्थ मिनिस्टर आनी CM कितें तरी हांगर बरें करतलो म्हणून। आमकां तितलेंच जाय, आमी इतलेंच मागता तुजे लागीं हात जोडून हें मातशें तुजो टावर येता तो मातसो काड। हांगा लोक चड भरलेलो आहा आनी रिजन म्हणल्यार कितें गांवसावाडे आमकां प्रॉब्लम जाला, सरावंडींग लोक। आतां कॅबिन आहा आमचो, कॅबिन आयज तुमकां कॅबिन सांगतलो गांवसावाड्या टावर येवन कितें जालां पळय तें। त्या पासून हांव CMा लागीं मागता आनी हेल्थ मिनिस्टरा लागीं मागता हिंचोरूय दोंगर आहा, दोंगराचेर व्हरून घालचो। कित्याक हांगा लोकूय चड आहा, हॉस्पिटलांनी लोक येता, मातसो टावर मातसो काडचो तुमची आमची रिक्वेस्ट तुमचो। शोले मतदारसंघान आमी पळयलें जाल्यार आख्ख्या एरियेक एकूच PSC हेल्थ सेंटर अशी आसा आनी खंयसरूय जर कितें जायत जाल्यार तुमच्या हिसपा प्रमाणे म्हापसा नाल्यार GMCन धाडचें पडटा। जी नी बिल्डींग हांगासर जी बांदली ती कितलीं वर्सां ही पेंडींग आहा हांगासर? आतां म्हाजे म्हायती प्रमाणे हांव पयल्या 5 वर्सांकूय पंच आसलो आनी तेचे पयलीं म्हाका खबर आहा आनी आतांय हांव निवडून येयलां। ती खालीच पडलेली आहा। हांव म्हणटा कितें तरी तेचो एक बरो वापर जावंक जायो। कितलो लोक शोवले फाटल्या दिसांनी कोविडाच्या टायमार पासून लोक हांगर वयताले, GMC भितर लोक कितलेच मेले। आमची केदी व्हडली स्वात आहा, फाटल्यान कितें तरी करूंक जाता। स्वात भरपूर आहा, बांदलेले आहा, तीं आमचे बंद पडलेले आहा। एक अपग्रेडेशन जावपाची सारकी गरज आहा। ज्या तरेन आमचे पंच मेंबरांनी विलियम बाब तांच्यांनी म्हटलें की PSC हेल्थ सेंटर शिवोलचे एकदम बेकार कंडिशनान आसा, सो ह्या बद्दल तुमकां कितें म्हणूंक जाय? पळय सारकें सांगलां तेणी, कितें उलयलां तें सारकें उलयलां। आमकां जाय हें हॉस्पिटल बरें हितून बांदलेलें आनी सगळ्या लोकांक आमचो जो लोक हांगा येवन भायर पळय कोदेलींचेर बसता हितून आतां पावसाच्या दिसांनी जावं गिमान इकडें तिकडें सगळ्याक भोंवलें। हिंगा पार्किंग सारकें ना, कांयच हें ना। तें ह्या टावराचें हें कोचचे भाशेन की आमचें हॉस्पिटलूच बरें नीटून बरें शोवलेन बरें हॉस्पिटल आहा म्हणून करून दाखोवचें म्हणून मागता हांव CMा कडेन आनी आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा कडेन। गोविंद बाबा, ज्या तरेन आमच्या पंच मेंबरांनी विलियम बाबान जो इशू रेज केला सद्या प्रोटेस्ट सद्या तुमी चालू दवरलेलो आसा की हांगासर गव्हर्मेंट प्रिमायसींचो टावर घालपाचो आहा, त्या प्रमाणे तेंच्यांनी हो इशू काडला की जे हेल्थ सेंटर आहा पळय ते सारके वायट कंडिशनान आसा। सो हाचे बद्दल तुमचें मत? हे हेल्थ सेंटर अपग्रेड करूंक जाय, कित्याक आमकां चड गरज हे हेल्थ सेंटराची। कित्याक ह्या हेल्थ सेंटरान सगलो लोक येता, पार्रेचो लोक, अंजुना, कांयसोवा, वंशाला, सगलो आख्खे शोले आख्खो मारना सगळे हेल्थ सेंटर हें करता, लोक येता हिंगा हेका ट्रिटमेंटाक। पूण ताका लागून हें चड डेवलपमेंट करूंक जाय, हे हेल्थ सेंटर वाडोवंक जाय। तांकां स्टाफ मेंबरांक बरे क्वॉर्टर्स दिवंक जाय तांकां रावपाक। ताका लागून हांव म्हणटा
they should do something for the health center, not put a tower over here. They're putting a tower over here and destroying the health of the people. कित्याक गांवसावाड्यान हांव गांवसावडचो एक्चुअली गांवसावाड्यानूय थिंगा टावर घातला. गांवसावाड्यान कितले कॅन्सर पेशंट जाल्या, म्हाज्या घरान कॅन्सर पेशंट जाले, म्हाज्या घरान म्हाजी ओनी मेल्या. आमच्या वाड्यान ऑलमोस्ट every fourth house there was a cancer patient. We have already lost half of the population of गांवसावड people. ताका लागून मागता हे टावर हिंचोरी हिंगासर गांवान घालना काय दोंगराक हिंचोरी घाल, आमकां प्रॉब्लम ना. मातशें हिंचोर पयस आसूंक जाय सेफ्टीक लागून, आमच्या लोकांच्या सेफ्टीक लागून.